Cyclone Tauktae majorly impacted the electricity power supply in Goa. Maximum Goans were into darkness as there were no electricity since the cyclone hit Goa on Sunday and destroyed electricity connections. But in Fatorda, Goa, the electricity supply was uninterrupted due to underground power cables. The Fatorda MLA Vijay Sardesai took to Twitter on Tuesday and said that trees don't fall on underground power cables. In Fatorda today, we have 100% underground cabling, not because we foresaw Tauktae, but we dared to imagine a future-ready Fatorda and work towards creating infrastructure equipped for any eventuality. Fatorda is always forward, tweeted Fatorda MLA Vijay Sardesai. Looking at Vijay's tweet, the ex-MLA of Fatorda Damu Naik took a jibe over Vijay Sardesai and said the following. फटिंगपणाची एक लिमिट असता. त्या फटिंगपणाच्या रक्तानच भरिल्ल्या मनशा बद्दल हांव खरें म्हणल्यार उलोवपाक सुद्दां म्हाका दिसना, तरी पण हांव हें उलयतां. तत्पूर्वी हांव मनोहर पर्रीकर हांचे हांव आभार मानतां, कारण तांचे एक विजन आशिल्लें, दूरदृश्टी आशिल्ली. त्या दूरदृश्टीक लागून आमी मडगांव फातोर्डेकार जे आसा तांकां अनइंटरप्टेड लायट मेळ्ळी. काल जे टवटे जेन्ना वादळाचो सगळो येदो व्हडलो प्रकोप जालो त्या वेळाचेर हांगा फातोर्डा मडगांवान लायट जी आसा ती लायट सगळ्यांच्या घरा आशिल्ली. आनी ह्या लायटीक लागून काल पयर आनी आज सुद्दां आमी वेवस्थीतपणे आमचे मोबायल चार्ज करपा पासून सगळे प्रोग्राम आमी घरान भितर आमी वावुरल्यात. एखाद्यो खंय तरी अपवाद आसतलो, पण बाकीचे सगळे गोंय आसा तें काळखान आसा. म्हाका याद आसा 2004 जेन्ना मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्ले, मडगांवचो आमदार आनी तेन्नाचे वीज मंत्री आनी तशेंच हांव त्या वेळार सरकारांतले सगळे भागीदार आसतना अंडर एपीडीआरपीच्या स्किमीच्या अंडर लायटी खात्याच्या तर्फे एक टेंडर प्रपोज जालो. 2004 तो टेंडर 32.79 करोडाक मडगांवच्या 5 स्क्वेअर किलोमीटर एरियेन भितर अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक लागून, ओव्हरहेड लायन्स काडपाक लागून. आनी त्या टेंडराच्या हातून 32.79 करोडसाच्या टेंडरांतल्यान मडगांवचे राष्ट्रमता कडेन पर्यंत होली स्पिरिटाच्या फाटल्यान बिटल्यान हे सगळे एरिया आसा त्यो कव्हर केल्यो. म्हज्या टेन्युअरान हांव परत एकदां सांगतां, खुबशे प्रोजेक्ट त्या सरकारा कडेन हाताक घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन वचून आनी मतदारसंघान विरोधी आमदार आसून सुद्दां हांव ते पूर्णत्वाक व्हरपाक शकलो. त्या वेळार पणजे आनी मडगांव अशे दोन कडेन ह्या 5 स्क्वेअर किलोमीटर एरियेन भितर अंडरग्राउंड केबलिंग जालें 2004. आनी तो टेंडर त्या वेळाचेर L&T पॉवर ग्रिडाच्या अंडर केलो. त्या टेंडराचे 32.79 करोडां भितर अंडरग्राउंड जालें. मागीर 2007 परत निवडून येतकीर आमी तो पाठपुरावो केलो आनी 2008 साकून तो प्रोसेस जातकीर 2010 परत टेंडर जालो. तेन्ना हांवूच आमदार आसा आनी तो टेंडर हो 67,50,89,767 ह्या किमतीन लार्सन एंड टिब्रो म्हणजे डिपार्टमेंटान करून लार्सन एंड टिब्रो भितर दिलो. ही ताची ऑर्डर. ही ऑर्डर आसा, ही दिल्ली ऑर्डर तारीख 2010 आनी तातूंत भितर मेन्शन केलां की हें काम हें 2012 कंप्लीट जावपाक जाय. डेट आसा ही आनी 2012 हें काम कंप्लीट केलें. हें काम स्टार्ट जालें 30/4/2010 आनी कंप्लिशन इतले तारखेक जावपाक जाय म्हणून. आनी हो 67 कोटीचो टेंडर हो त्या वेळाचेर जालो. म्हाका सांगपाक खोस दिसता, बाय 2012 पर्यंत ह्या सगळें काम जें आसा बोर्डा, चौगुले कॉलेज, ओल्ड मार्केट, अंबाजी हे चारय फिडर तयार जाले. हे चारय फिडर तयार जावन अंडरग्राउंड केबलिंग जालें, ओव्हरहेड लायन्स काडल्यो आनी ताका लागून फातोर्डेकारांक एक व्हडलो सुटावो मेळ्ळो. मडगांव शहरांतल्या ह्या व्हडल्या अंडरग्राउंड केबलिंगा भितर
ही पूर्णत्वाक गेल्ली एक पहिली गजाल. थंयच्यान फक्त एल&टीन एन.डी. नायक ते लिंगा कडलो फिडर आशिल्लो तो रिटेंडर केलो कारण तो लेफ्ट आवट आशिल्लो आनी तो मागीर फुडें कामाक गेलो. आयत्या बिळाचेर नागोबाबाई म्हणटा तसो किंवा मेल्ले ताळुवयले खावपी हो विजय सरदेसाय आज ट्वीट करता आनी सांगता आपले कारकिर्दीन 100% आपल्यान केलं म्हणून. आनी ताजे जे भक्त आसात ते सगळ्याक पयले घालतात तांच्यांनी हाजेर उत्तर दिवचें. हांव घराघरांनी भोंवलो इलेक्शनाक. हांवें लोकां कडेन सांगलें की फाटलीं 9.5 वर्सां विजय सरदेसाय आमदार आसा, एक सुद्दां प्रोजेक्ट फातोर्डान हाडूना, एक सुद्दां. ताणें आपले इनकम्पिटन्सी जाका मराठीन नालायक जे म्हणटात ते प्रूव्ह केलां. आज पासून खंयचो प्रोजेक्ट ताणें आतापर्यंत हाडलो ते ताणें लोकां फुडें हाडचो आनी दाखोवचो. 11 केव्हीची लायन वेर्णा पासून फातोर्डा पर्यंत हाडपाची अंडरग्राउंड केबलिंग त्याच टर्मान जाली. तेन्नाचे पॉवर मिनिस्टर, तेन्नाचे चीफ मिनिस्टर, तेन्नाच्या सगळ्यांक हांव फाटपुरवठो लावन हांव आमदार हे आशिल्ल्या कारणान हे सगळे फुडाराक व्हेले. हांव तांकांय थँक्यू म्हणटा कारण ही कामां म्हज्या मतदारसंघात करपाची तांक विरोधी पक्षान आसून सुद्दां हांवें करून दाखयली. आनी म्हणून हांव परत एकदां सांगता, असली फटिंगपणां करनाका. तुजें नांव फटिंग विजय सरदेसाय हेंच आसा. परत एकदां सांगता, परत डॉक्युमेंट घे. अंडरग्राउंड केबलिंग केन्ना जालां, कोणें केलां, केन्ना कंप्लीट जालां, अंडरग्राउंड सिवेज केन्ना कंप्लीट जालां, कोणें केलां, केन्ना कंप्लीट जालां, त्याच बरोबर मेजर प्रोजेक्ट कोणें केन्ना काय जाल्यात हें सगळें पयलीं घे, म्हायती घे, पेपर घे आनी मागीर उलोवपाक वच. ह्या माध्यमांतल्यान, सोशल मिडिया माध्यमांतल्यान लोकांक मिसगायड करनाका. आनी त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकाराचें तें स्वप्न आशिल्लें संपूर्ण गोवा वा ओव्हरहेड लायन्स आसा ते काडच्यो कारण लायटी खांबे पडटा, लायटीचेर झाडां पडटात, लायट मदीं वता, लोकांक त्रास जाता. हें 2004चो प्रोजेक्ट. त्या 2004चो प्रोजेक्ट 2012 फातोर्डा कंप्लीट जाला. हांव स्वताक भाग्यवान समजता. म्हज्या कारकिर्दीन हांव परतून एकदां सांगता, म्हज्या कारकिर्दीन अंडरग्राउंड केबलिंग जालें, ओव्हरहेड लायन्स काडल्यो, अंडरग्राउंड सिवेज जालें, कनेक्शनां जालीं. एक 5% 10% खंय तरी उरलां आसतलें, उरपाक जाय, करूंक जाय कोणे तरी फुडें. पण ताजें श्रेय घेवपाचो प्रयत्न करनाका. ह्या सगळ्या डॉक्युमेंटाच्या मार्फतच हांव लोकां कडेन वतां. त्या वेळाचेर हें सगळें हांवें केलें हें सांगपाक कदाचित हांव कमी पडलो आसतलो कारण 2012च्या पयलीं फेसबूक आनी व्हॉट्सएप म्हणटा तर नाशिल्लोच. आनी 2012 नंतर 13 नंतर जितल्या कडेन व्हॉट्सएप आयला ताजो गैरफायदो घेवन लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करता. एक नंबरचो फटींग. आनी म्हणून ताजें नांव फटींग पण आसा तें सार्थ आसा. फटींग विजय सरदेसायन परत एकदां लोकांची फकाणां करची न्ही. हो कोरोनाचो काळ आसा, ग्राउंडार येवन काम कर. म्हाका कोणीय क्रिटिसायज करात, म्हाका कितेंय सोशल मिडियाचेर घाला, हांव परवा करना. ताचें कारण हांव फिल्डार आसा, हांव काम करपाक वता, म्हाका सोशल सर्वीस करपाक आवडटा. हांव कोण बरो ना जाल्यारय धांवता. हांव आमदार ना, हांव कोण ना. आमदार तूं आसा, मंत्री तूं आशिल्लो, डेप्युटी सीएम तूं आशिल्लो. पण 2012 पासून आयज पर्यंत कितल्या रातचो केन्नाय कोणें उलो मारल्यार हांव धांवतां. एक सोशल सर्वीस म्हणून धांवतां. म्हाका कोणें क्रिटिसायज करपाची गरज ना. जे तुजे भक्त पळय ते घेवन वो तुगेलो एड, तो तुगेलो वो पळय म्हणून जे करतात तांणी स्वता एसींतल्यान भायर सरून केन्ना कोणा ऑक्सिमीटर तरी दिवपाक गेल्यार पयलीं सांगचें. मसणेन लाकूड आसूं, कोणाक ऑक्सिमीटर आसूं, कोणाक बेड अरेंजमेंट करपा आसूं, कोणाक ऑक्सिजन कोणा तरी पांय पडपाचें आसूं, खंयच्या खंयच्या हॉस्पिटलान हांवें फोन करूं ना तें सांगचें किंवा खंय आमी लोकां कडेन पावूं ना तेंय सांगचें. तेन्ना सोशल सर्वीस करतल्याक तरी करपाक दिवची. राजकारण करचें न्ही. हाजेर लोकांक बरें आयुश्य मेळचें, बरें आरोग्य मेळचें इतलें देवा कडेन मागतां. आनी परत एकदां हो फुटींगपणाचो शिक्को तुवें आपल्या नांवार घेतला तो करनाका. काम कर, लोकां मदीं वच, लोकांक काम करून आनी बरें मनान जोड, फटिंगपणान जोडनाका. इतलेंच हांव सांगतां. हे सगळे पेपर जाल्यार हांव व्हॉट्सएपाचेर आनी हाजेर सगळे कडेन मेळटले. ताजेर बरो मातसो एकदां अभ्यास कर. सगळ्या फातोर्डेकारांक तशेंच गोंयकारांक बरें आयुश्य मेळचें, बरें आरोग्य मेळचें. हें कोरोनाचें दुयेंस जाता तितलें बेगीन काबार जावचें इतलेंच मागतां. तुमकां सगळ्यांक घटाय मेळची म्हणटा आनी म्हजी ही 2 उतरां सोंपयतां.